अर्चना आयुर्वेदिक दोतोर ह्या नात्यांतल्यात सामकें की तूं सगळी कंदमुळां सगळी गजाली पळयल्यात त्या हातूंतल्यान 70 खूप समृद्ध अशी 70 आसा. तातून हांव बरेचशे थळां भोंवल्या थंय स्थळां, पूण तातून एक जी आमच्या बाकीच्या हेर वाठारांत जी मेळना थंय ती इतली बऱ्यापैकी मेडिसिनल प्लांट्स अवेलेबल आसा. तर तांची जपणूक करून थंय तुमी इको टुरिजम थंय कित्याक भरना, किंवा 70ूच एक बऱ्यापैकी गार्डन तयार करपाचें, किंवा आसा थंय तातूंतले थोडे भितर एक गार्डन किंवा त्या तत्सम कितें तयार करून थंय तुमी इको टुरिजम व्यवस्थित आनी बऱ्यापैकी जावपाक शकता. पावसाळी पर्यटनाक लागून 70 लोक गोव्यातल्यान येतात पावसाळी पर्यटनाक लागून. आता जर गरमी पडली न्ही, सोनाळ्याचा जो मोवाचो गुण आसा थंय लोक न्हावपाक वतात, स्पेशली जे समुद्रात वचणारे आहात थंय वचपाक सारको रस्तो ना. तो रस्तो करून तितली जागा व्यवस्थित करीत न्ही जाल्यार थंय असंख्य प्रकारचे डेव्हलपमेंट जावं शकता. दिपाजी राणेंचो जो किल्लो आसा आयज 70ची ऐतिहासीक धरोहर, ती डेव्हलपमेंट करून जे भुरगे आसात 70चे आणि 70 भायले आसा, इतिहासाची परंपरा सांगा मरे तांच्याकडे. सो हे सगळे गोष्टी महत्वाचे आसात आनी त्या दृश्टीन विचार जावपाक जाय. आमी मुखारलो बायट आसा तो घेवया आनी पळोवया समीरा काजी आसात त्यो उदकाच्या प्रश्नाचेर उलयता काय दिसता पळय. 70 में बारिश बहुत गिरता है लेकिन इधर पानी नहीं आता है, 2-2 दिन तक पानी आता नहीं. हम लोग को बहुत तकलीफ होती है, पानी सब भर के रखना पड़ता है. इधर कुआं नहीं, बोरवेल नहीं, कुछ नहीं. टैंकर वाले को बोले तो झगड़ा करने को आता है, साहब को बोले तो भी झगड़ा करता है. पानी देने को कौन तैयार नहीं. हम लोग को बहुत तकलीफ होती है इधर. थोडकी भितर खूप सांगले की मॅक्झिमम पावस गोंयांक 70 पडटा. 70च्या लोकांक 70 मेन म्हणजे उदकाचो प्रॉब्लेम कितें जाता तर नियोजनबद्ध जे वीज पाणी वाहिनी आसा त्यो चुकीच्या पद्धतीन घातलेल्यो आसा आणि त्यो इतक्यो गंजल्या की त्या वचात थंय लीक जाल्ल्यो आसता ज्यो पाणी वाहिनी आसा त्यो. तेज्या खातीर त्यो अत्यंत तत्काळ दुरुस्त करण्याची गरज आसा. नाजाल्यार कित्याक प्रत्येक लिकेज असल्या कारणाने जो प्रेशर असता, जो दाब येवपाक जाय उदक वचपाक फुडें, तो दाब जायना आणि वचत थंय पाण्याक गळती लागलेली असल्या कारणान तो पाणी पावना. अशें मेन प्रॉब्लेम तो आसा. आणि दुसरो म्हणजे गेले 5 ते 7 वर्सांपासून एई असा तो वाळपय आणि बिचोरी असे 2 कडे कारभार पळयता. आणि त्या खातीर हांगासर म्हणजे जे उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सुटा शकना आणि नियोजन अशें जायना आणि नियंत्रण जायना. हेज्या खातीर सरकारान पयलीं प्रत्येक ऑफिसान एई आसपाक जाय, प्रत्येक तालुक्याक एई आसपाक जाय, नियोजन पद्दतीन करपाक जाय, आनी मगर हें गळती थांबतली आणि उदक सारकें मेळटलें. आयज 70 तालुक्यांत जवळपास 21 गावांनी टँकरद्वारे पाणी पुरवले वता. सांगपाचो मुद्दो कितें, 70 पाऊस जास्त पडटा, ठीक आसा, पाऊस जास्त पडटा हो तुमकां प्लस पॉयंट. आणि त्या माध्यमांतल्यान तुम्ही पाण्याचे नियोजन तुमच्यान करूं येता न्ही. जे जलस्रोत आसात 70 त्या जलस्रोताचे डिटेक्शन करात न्ही. तुमच्याकडे यंत्रणा आसा. तुम्ही जर पळोवपाक गेल्यार गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान हांवें स्वता विचारलेलें की 70 तालुक्यान खंय खंय जलस्रोत आसात ताचे हें दियात. हांच्याकडे म्हायतीच उपलब्ध ना. ह्या जर केवळ आम्ही 70चो विचार करतना केवळ 70च्या जे जलाचो पुरवठो आसा तो संपूर्ण गोव्याक जाता. आणि ह्या जलस्रोताचे जर डिटेक्शन जायत न्ही तर त्या माध्यमांतल्यान जलाच्या नियोजनांतल्यान अनेक गोष्टी करूं येतात. आता पर्ये गांव जो आसा त्या पर्ये गांवांतल्यान पोडोशे जो ट्रिटमेंट आसा तो पोडोशे ट्रिटमेंट दिवचलेंतल्या आनी 70तल्या बऱ्याच भागाक उदक दिता. पूण खुद्द पर्ये गांवांत कांय असो वाठार आसा जंय टँकर येवंक ना, उदक ना. आता पिसुल्ले सारखे म्हादेवाचें देवूळ आसा, ह्या म्हादेवाच्या देवळाक अभिषेक जायना, गांवांत टँकर येना जाल्यार. म्हणजे अशी परिस्थिती आसा की जलस्रोत आसा पूण तेचें नियोजन जायना. आणि आमचे जे नेते आसा तेंच्यांनी हे जे मूलभूत प्रश्न आसा ते मूलभूत प्रश्न सोडोवपा नदरेन कांयच करूंक ना. आनी म्हाका तर अशें दिसता की आमी 70 जे आसा, सांगे तालुका आसा, हे दोनूय तालुके गोंयांक उदक दिताले पूण कालांतरान आमकां उदक मेळचें ना अशी परिस्थिती निर्माण जातली. ह्या परिस्थितीत म्हणजे दाबोस जो प्लांट आसा 10 MLD प्लांट नवीन बांधला, तेजें अजून उद्घाटन जावंक ना. बांदून कंप्लीट जाला तो, पण अजून तेजें उद्घाटन जाल्लें ना आणि सुरू जाल्लो ना. तेज्या खातीर तो जर जालो जाल्यार आनी कितलोसो प्रॉब्लेम सॉल्व जावं शकता. कित्याक 10+5 MLD 15 MLDचो प्लांट जातलो तयार. तुम्ही सांगता तातूंतल्यान खुबशे म्हणजे शिवाजीन जर सांगलें तें सामकें भयानक की 21 गांवां भितर टँकराक अशी तरेची परिस्थिती आसा. आमी एक मुखारी आनी प्रश्न आसात ते प्रश्न आमी घेत रावया सगळे. एक 70चें एक वेगळेंच चित्र आमचे मुखार उबें जायत चल्लां. हांगा मानेस्त आसात, विद्वान आसात, ते कांय गजाली आमच्या मुखार मांडत चल्ल्यात. आमी रोखडेच आतां तुमचे मुखार एक ल्हानसो वेवसायीक विसो घेवन आनी परत पळोवया 70चो मतदार राजा. नमस्कार आणि योकार तुमका प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या विधानसभेत काळातल्या सत्ताग्रहाच्या कार्यावळीतली महत्वाची कार्यावळ लाईव्ह मतदार राजा. आणि आयचो मतदार राजा आम्ही घेतात 70 तालुक्यातले 2 मतदारसंघ पर्ये
आनीक वाळपय आणि ताजेर हांगा उलोवपाक आमचे कडेन आसा चार मानेस्त पत्रकार दशरथ मांद्रेकार, एडवोकेट शिवाजी देसाई, डॉक्टर अर्चना गांवकार आणि आमचे पर्यावरण तज्ञ महादेव बचाव अभियानाचे सेक्रेटरी राजेंद्र केरकार। आमी उलयताले आनीक उदय परबान धाडिल्ले, उदय परबान आनीक एक विजय सावंताची बायट घेवन धाडल्या कोपर्डेचे पर्येचे, पळोवया आमी कितें म्हणटात ते। आणि आज अशें आमचेर एक संकट येयलेलें 70चेर, तितूर जवळ जवळ 36 गांव अभयारण्यात वचपाचे आहा आणि जर अशें जालें जाल्यार आमचें हांगासर जगणें मुश्कील आहा। कित्याक लागून तर अभयारण्य हेतूर जो डोंगर भाग जो आहा जेतूर आयज अभयारण्य करपाचें आहा तेतूर सगळीं आमची उत्पन्न आहा, काजी आहा आनी बागायती आहा। आनी अभयारण्य जर जालें जाल्यार आमी हांगासर आमकां जगपाक आमकां आनी कांय साधन ना। आनी जे गांव आमचे जे आहा, गांवांत आमची घरां आहा, देवाची स्थानां आहा, पवित्र अशी स्थानां आनी बाकीचे जे आमचे जे गांवाचे सायटीक जे कितें कितें आहा ते सगळे बफर झोना अंडर पडटा। म्हणजे अभयारण्य जर जालें आनी बफर झोन जर त्या पद्दतीन जर जालो जाल्यार आमकां आनीक जगपाक जे आमकां जे साधन लागता, म्हणजे लाकूड लागता, जळवा आनी बाकीचे कितें लागता जे आमी जेचेर आमी रानाचेर डिपेंड आसता ते आमकां कांय मेळचें ना। आनी हे संकट आमचेर अशें आहा आनी अशें येयलेलें आहा आनी तेज्या खातीर 70चे सगळे लोक आतां भयभीत जाले। 70 जे अभयारण्य जे संकट येयलां अशें म्हणटा हे एक 98तली गजाल। 1998 हो निर्णय जाल्लो आसा, हे आतां दिल्लें संकट ना। आनी दुसरें म्हणजे आमच्या देशांत जवळ जवळ 300च्या वयर अभयारण्य आसा, थंय लोक रावतात, तेंचे जगणे आसात आनी बफर झोनचो जो कितें प्रकार आसा त्या बफर झोनान लोकांच्या एकंदर जिवनाचेर सर्वसामान्य जीवन आसा तेचेर कसलीच संकटां येना। आणखी तिसरो जो मुद्दो आसा, गांव जे आसा हे अभयारण्यातल्यान पूर्णपणे वगळलेले आसा। आतां कोपाड्डे गांवांतल्यान जेन्ना एक व्यक्ती उलयता तेन्ना ते कोपाड्डे गांवांतलो केवळ राखीव जंगल क्षेत्र आसा हो अभयारण्यान येता आनी अख्खो गांव जो आसा तो पूर्णपणे अभयारण्यातल्यान वगळलेलो आसा। आता काही जे वाठार आसात करंजोळ सारखे, ज्या करंजोळ सारख्या वाठारांत लोकवस्ती जी आसा त्या लोकवस्तीक थोडोसो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा, पूण आमच्या राज्यकर्त्यान आयज मेरेन ह्या लोकांक अक्षरशः झुलत दवरलेले आसा। कारण जमीन मालकीचो जो प्रश्न आसा, ही जी प्रॉपर्टी आसा ती गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेच्या नांवार आसा आनी आतां सद्या जे अस्तित्वान कायदे आसा त्या अस्तित्वान आसलेल्या कायद्यानुसार ह्या लोकांक मालकी मेळप कठीण जाल्लें आसा आनी हेचे मुख्य कारण जे आसा अभयारण्याचो जो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा तेका पूर्णपणे आमचे राज्यकर्ते जबाबदार आसा। तेंच्यांनी आयज मेरेन कांयच ह्या प्रश्नाचेर आवाज उठोवंक ना। वाळपय मतदारसंघाचे आमदार आसा तेंच्यांनी आवाज उठोवंक ना। मूळ मुद्दो कितें आसा, अभयारण्याच्या क्षेत्रांतल्यान ज्यो लागवडी खाली ज्यो जमनी आसा त्यो वगळप। आतां ही जी समस्या आसा न्ही ते समस्या सॉल्व करपाक सोल्युशन आसा। सोल्युशन कितें, व्हेरी सिंपल सोल्युशन आसा। इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऍक्ट 2005 सालान आयलो। 2008 सालान गव्हर्मेंटान ऑर्डिनन्स पास केले की ग्रामसभेच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही हे इम्प्लिमेंटेशन करात, ग्रामसभेन कमिट्यो काढात। ग्रामसभेन काही ग्रामसभेन 70च्या कमिट्यो काढल्यो, परंतु ह्या ऑर्डिनन्सीच्या अंडर 3 कमिटी असतात, एक सब डिव्हिजनल लेवल कमिटी आणि ताच्या वयली कमिटी असता। पण ह्यो 2 ज्यो कमिटी आसात ह्यो 2 कमिट्यो काडपाक ह्यो 2 कमिट्यो सरकारान 2010 सालान काडल्यो। म्हणजे 2008 सालांची कमिटी स्थापन झाली ग्रामसभेन, ते कमिटीक ह्या दोनूय कमिटीच्या अंडर काम करचें पडटा आणि ह्यो जर 2010 सालान जर काडल्यो काम कशें जातलें। म्हणून मूळ मुद्दो कितें, हो जो आतां जवळ आमच्या देशान फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऍक्ट इम्प्लिमेंट जावपाक सुरवात जाल्लेली आसा आणि फॉरेस्ट शेड्यूल ट्रायब्स आणि अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स जे म्हणटात, हे अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स कॅटेगरीन आमी 70चे आमचे जे भोगतात परंपरेक ते लोक येतात। एक कायद्याच्या अंमलबजावणीची गजाल ही एक गजाल जाली, पण दुसरी गजाल अशी आसा काय कितें की गैरसमज चड आसात हय ह्या संदर्भात प्रचंड मनीस रोडापासून वता की अभयारण्य काढून उडयात। हय, पूण एक सांगता, हे अभयारण्याचे जे कितें मुद्दे आसा, हे अभयारण्य जे निर्माण जाले 1998 हे त्याच्या पयलींच्या मुख्यमंत्र्यांनी तेतून प्रताप सिंग राणे, विल्फ्रेड डिसुजा हे मुख्यमंत्री आसा त्यांच्यानी सही मारलेली आसा ह्या जे राखीव जंगल क्षेत्र तयार करपा खातीर। कारण तांकां खबर आसले गोंयचे भवितव्य उरोवंक जाय जाल्यार हे जंगल उरपाक जाय। आतां मता खातीर मनीस जेन्ना पगडी फिरयता तेन्ना असले प्रश्न जातात। 1994 सालान विली गव्हर्मेंटान एक कायदो पास करपाचें एक हे ठरयलें की ह्या जंगल क्षेत्रांत जे लोक जमनी कसयतात, हांव संपूर्ण गोव्यान 9000 हेक्टर क्षेत्रांत लोक जमनी कसयतात, 9000 हेक्टर आणि 70 जवळपास 1000 ते 1500 हेक्टर क्षेत्रांत लोक जंगल क्षेत्रांत जमनी कसयतात। ह्या भागांत जे जमनी कसयतात ह्या लोकांक त्यो जमनी दिवच्यो म्हणून त्या वेळाचेर एक ड्राफ्ट तयार केलो विली सरकारच्या काळात 94 सालान
आणि त्या वेळार कितें सांगलें की प्रत्येक एका कुटुंबाक निदान 5-5 एकर तरी जमीन दिवची म्हणून. परंतु 94 साला नंतर हे डिसिजन कित्याक फिरयले गेले? कळ्ळें. हो अत्यंत महत्वाचो प्रश्न आसा, कारण 70चे आज नगदी पीक जे काजू आसा हे महत्व. आणि 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 त्याच बरोबर आणि एक गजाल महत्वाची आसा की अभयारण्याचो जो सगळो एक संकल्पना आसा त्या संकल्पने भितर मनशाक भायर धांवडावन राखून आमी अजिबात दोगांयचो समतोल सांबाळपाचेच सगळे अभयारण्याची बाबतीत हे आसा. पूण होच म्हणटा होच बेजीक गैरसमज लोकांचो केल्लो आसा जाका लागून लोक अभयारण्याक विरोध करतात. दुसरे महत्वाचे कितें, ग्रामसभेक ह्या फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्टाच्या अंडर जबरदस्त अधिकार दिलेले आसा. ग्रामसभेच्या मान्यते शिवाय फॉरेस्ट क्षेत्रातली जमीन तशी जशीच्या तशी फॉरेस्टाक दिवपाक मेळना. सो बेजिकली रान आणि मनशाचें जीवन दोन्ही राखून दवरपाक खातीर अभयारण्य संकल्पना आसा जी समजून घेतिल्ली ना आणि ताका लागून हे सगळे हे जाल्ले आसात. ना आणि कन्फ्युजन अशें दिसता की 70 जे कन्फ्युजन आहा न्ही ते जाणीवपूर्वक क्रिएट केले वता. म्हणजे कशें की सिच्युएशन आसा ते जैसे ते दवरप. सो ह्या प्रश्नाचेर लोकांनी समजून घेवप, कायदो समजून घेवप, खरी कितें ताची संकल्पना कितें ही समजून घेवप ही चड गरजेची आसतली. दुसरे करून घेवपाक जायना हे चड तज्ञांच्या मदतीन करपाचें. सर्वोच्च न्यायालयान तज्ञांच्या मदतीन करपाचें. सर्वोच्च न्यायालयाचे अशा गावांनी जागृती जावपाक गरजेची आसा. कारण जे लोकांक गैरसमज आसा ते गैरसमज जागृतीनच दूर जावं शकता. सर्वोच्च न्यायालयान अभयारण्याच्या जंगल क्षेत्रातले जमनी वळखुपा खातीर टास्क फोर्स निर्माण करा म्हणून सांगले. गोव्यान ह्या टास्क फोर्सचें इम्प्लिमेंटेशन कित्याक जायना? आमी एक काम करया, आमचे कडेन जर मोदी जर फोन आयलो ना जायत तर ह्या गजालीचेर आमी आनी मुखार डिस्कशन करया. हांगा बायट आयिल्ले आसात, कित्याक तो बायट आसा तो मुखारलो आसा तो पळोवया आणि जमता जाल्यार म्हणजे मुद्दम चर्चा करयात. आमच्या उदय परबान धाडला नावसो परवार सालेलीचे आसात. आतां कलेच्या बाबतीन उलोवपाचें म्हटल्यार आतां जवळ जवळ कितकेशेंच म्हाका दिसता जवळ जवळ 50 वर्सां जालीं आसतलीं. खास करून 70तलो असो कलाकार असो फुडें पावल्लोच असो ना. आनी आमचे गोवोरमेंट म्हाका दिसता 70 अशे कलाकारांक फुडें हाडपी अशें बी कोण प्रोत्साहन दिता अशें बी दिसना. त्या खातीर म्हाका दिसता काय ना ह्या आतां खास करून 70तले कलाकार आहा तांकां जर तो फुडें पावयतलो जाल्यार तांकां अशें प्लॅटफॉर्म दिवपाचें, जावं कसले तरी प्रोग्राम जावं प्रोजेक्ट आसल्यार. जे कितें हेणे कितें म्हटलें की 70तलो कलाकार आहा तो फुडें वचूंक ना, पण माझ्या अंदाजान आमचे 10व्या गांवांत रणमाले जाताले ते रणमाले गुजरात राजस्थान ह्या सारके दौरे करून बरे प्रायजां घेवन येयल्ले आसा. आणि 70 कलाकार असे भरपूर आसा. कलाकारांक वावय दिला आणि कलाकार गेल्याय बी फुडें. त्याच्या खातीर आपण अजून नवीन कलाकार तयार करपाची गरज आसा. कारण जे कलाकार आसा जे जे लोकगितां गायताले, जी बायलां लोकगितां गायताली, धालो मांडाचेर गायताली, अशी जी आमची संस्कृती आसा ते लोक विसरत चालल्या. आणि ती संस्कृती ती आमचे कला पुनर्जीवीत तशेंच आमची संवर्धन करपाची गरज आहा कलेची. तरच आमची 70ची कला न्हू पारंपारीक उरतली आणि तशीच अमरत्व उरतली. म्हाका दिसता कला आनी संस्कृती मंडळ हाका खूब म्हणजे हातून खूब वावर करता. वेगवेगळ्यो ज्यो कितें स्किम्स आसा किंवा ते कितें कलाकार घेवपाचे आसा तांकां घेवन व्यवस्थीत तांचे सगळे संगोपन करता. पूण हांगासल्यो योजना आसा त्यो लोकां मेरेन पावपाची गरज आसा. हे इम्पॉर्टंट आसा. आता हो जो कलाकार आसा नवसो परवार किंवा सूर्यकांत गांवकर हे खरे प्रतिभावंत कलाकार आसा. पूण कितें जाल्लें आसा की तेंचे गरिबी जी आसा ह्या गरिबीक लागून तांकां खूब त्रास जाता. जर तांकां अशा प्रकारचे व्यासपीठ निर्माण जाले म्हणजे 70चे व्यासपीठ, ज्या व्यासपीठाच्या माध्यमांतल्यान तांकां राज्य स्तराचेर राष्ट्रीय स्तराचेर जे वेगवेगळे कार्यक्रम जाता तेतून आस्पाव करून घेवन येता. आणि आता एक नवीन संकल्पना जी समाज कल्याण खात्यान मांडलेली आसा त्या योजनेन तांकां बरो वाव आसा. तसो जर तेंच्यांनी घेतलो जाल्यार मुजरत त्यांची उत्कर्ष. नेगेटिव्ह उलयना, पण आयज कितें जावपाक लागला 70 जर निरीक्षण जर केला, पयलीं गांवागांवांनी नाटकां चलतालीं म्हणजे प्रत्येक एक कालो जालो किंवा आणि ते गांवांतले लोक करताले. महत्वाचे म्हणजे आयज कितें जालां जाणा हो ट्रेंड मातसो कमी जावपाक लागला. ते लोक कितें इजिली अवेलेबल कितें आसा समज एक ऑर्केस्ट्रा केलो आणि कितें केलें आणि तितल्या पुरते तो मर्यादीत जावपाक लागला. आणि दुसरे पैसे हाडप, राजकर्त्या कडल्यान पैसे हाडप हे जे पॅड आसा हे प्रचंड निर्माण जाल्ले आसा. आणि ही लाचारी आसा, ही लाचारी आमकां म्हणजे सामाजीक कश्टान सगळ्यो त्यो तालमी मारून रातची जागरण मारून ती नाटकां करताले आणि तातूंतल्यान एक कलाकार घडटालो. ती सगळी प्रक्रियाच बंद जावपाक.